खूब डिस्कशन जाता हेजेर, पूण हो पार्ट्स डिस्कशन जाता. पूण एक होलिस्टीक पिक्चर, फूल पिक्चर कितें जाता आनी कितें सोल्युशन आनी कशे तरेन आमी हेजो कंट्रोलार हाडपाक शकता, हो एक आजचे पत्रकार परिशदेचो मेन उद्देश आसा. आनी भितर आमी हे तुमकां सगळे पॉयंट्स हांगा कवर करतले, होलिस्टिकली कवर करतले. तर हांव दिलीप नायक, प्रेसिडेंट गोवा रोड सेफ्टी फोरम. थोडेशे गोवा रोड सेफ्टी फोरमाच्या बाबतींत सांगपाचें म्हणल्यार समल्यार इन 2016 ते 17 ह्या टायमा भितर देर वॉज अ स्पॉट ऑफ रोड एक्सिडेंट फॅटलिटी. 300 क्रॉस जाल्ल्यो, 320 सुमार, टू बी प्रिसायज 316 ते 318 पर्यंत जाल्लो. सो त्या टायमार आमी विचार केलो हेजेर कितें तरी जावपाक जाय. सगळ्यांक लोक आसा रस्त्यार करता तांकां, इन्क्लुडींग आमकां. तेन्ना हांवें जेन्ना हेजेर अभ्यास करपाक केलो तेन्ना म्हाका मेळ्ळें की हेजेर एक युनिवर्सल फॉर्म्युला आसा. हो फॉर्म्युला वापरलो जाल्यार हें जावपाक शक्य आसा. तो फॉर्म्युला म्हणजे युनायटेड नेशनान हो जो रोड एक्सिडेंट फॅटलिटी आसा हो वर्ल्ड वायड, नॉट फक्त इंडिया और गोवा. युनायटेड नेशनान एक डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 to 20 अशी डिक्लेअर केली. आनी तेणी एक 4E म्हणून फॉर्म्युला दिल्लो. हो फॉर्म्युला वापरलो जाल्यार 50% फॅटलिटी कमी जावपाक शकता अशें तेणी सांगिल्लें. खुबश्या कंट्रीनी वापरलो फॉर्म्युला इम्प्लिमेंट केलो आनी तांकां बरे पॉझिटीव रिजल्ट मेळ्ळे. पूण आमच्या इंडियन तशें कांय खास जालें ना. आनी पळयता 2011 ते 2020 आशिल्ले. 17 जशें आमच्या गोंयानूय एक्सिडेंट वाडपाक लागले तेन्ना आमी हांव वचून इंडिविज्युअली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळप, ताका सांगप, PWD इंजिनियराक सांगप, पुलिसांक सांगप अशें अशें करुया म्हणून. तर म्हाका दिसलें खंय तरी जाय तशें अटेन्शन मेळना हेजे फ्रॉम अ इंडिविज्युअल. म्हणून सपोज एक तर आमी NGO फॉर्म केलो जाल्यार हे ऑफिसर आयकतले, सिरियस घेतले. म्हणून आमी 2017 गोवा रोड सेफ्टी फोरम रजिस्टर केलो. आनी पेट्रोकास दवरून आमी पळयलें ह्या फिल्डान खुबशे लोक काम करतात. जशें की संदीप बाबा सारको पयलूच्यानूच काम करतालो, यश काम करी, कृष्णनाथ काम करी, आमच्या अरविंद फाटल्यान ब्रीज फुडें तो काम करी. हे सगळे लोक आमी एकठांय येवन आमी हे कार्याक सुरवात केली. पळयता 2020 जालें आनी एक डेकेड सोंपली पूण हो ग्राफ असो वयर वचत रावलो. आतां युएनान कितें केलें, सेकेंड डेकेड जालें 2021 to 30 सेम फॉर्म्युला. होवूय जावन 3 वर्सां जालीं, कांय भंय दिसना, सगळे एक पांच उलयता. म्हणून हे गरजली घेवपाक एक आज एक प्रेस आसा. आनी आमी आमचो फोकस आसतलो हे 4Eचेर, तो युनायटेड नेशनान दिल्या. 4E म्हणजे फर्स्ट एज्युकेशन, सेकेंड इंजिनियरींग, थर्ड एनफोर्समेंट, फोर्थ इमर्जन्सी सर्वीस इन केअर. ह्यो 4E's आमी 4E'साचेर फोकस करतले. आनी आमी कितें जें उलयतलें हांगा सांगतलें न्ही, आमचें पर्सनल कांय ना. आमी ह्या बुकांनी जें कितें बरयलां, मोटर व्हेकल एक्ट म्हणा, IRC कोडांनी म्हणा, हें आमी स्टडी केलां. सुप्रीम कोर्टाचें एक पिटिशन आसा, सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां हें आमी सरकाराक सांगपाचो प्रयत्न करीत येयल्या आनी होच आमी आतां तुमकां सांगतले. आतां संजीव आसा तो एज्युकेशनाचेर फर्स्ट P आसा, एज्युकेशनाचेर उलयतलो. हांव तेंची रिक्वेस्ट करता. Thank you, friends. हे जे माईक पुढे आज जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा फ्रॉम GRSF, तातूंत हांव तुमकां पयली एक स्टेटमेंट करूंक सोदता की हे जे आज आमी जे कितें सांगतले इज नथींग टू डू अगेन्स्ट एनी इंडिविज्युअल. दीस इज प्युअरली विथ द इंटेंशन की आमचे जे रस्त्याचेर लोक फेटेलिटीज जाता, एक्सिडंट्स जाता, त्रास जाता लोकांक, ते कशें बंद करचे बेस्ड ऑन टेक्निकॅलिटीज ओनली. सो दीस इज वॉट इट इज. आतां जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, दिलीप बाबा आतां सांगतालो तुमकां की रिगार्डींग डेथ्स ऑन द रोड. I am involved in this traffic solution finding process since the year 1974. At 1974, there is a need for you. Before I tell
आमी सांगोटेच्या वॉकदार म्हणटात थंय रावपाक आयले. आमच्या घरा फुडें फक्त 3 घरां आशिल्लीं आनी कांयच नाशिल्लें आनी एक व्हडलें वॉल. त्या वॉकाचेर ह्या 3 घरांतले 4 लोक आमी we have picked up 35 dead bodies and more than 200 people we have taken to hospital because of road accidents. And let me make it very clear, याच्यातून हांव स्टॅटिस्टिक्स सांगतलो जे 214 out of 4230 इंडियन मेले तातूंतले 196 गोंयांत मेले. मागीर आनी एक 4-5 वर्सांनी 2008 3710 इंडियन मेले आनी 262 लोक हांगा मेले. आनी गेल्ल्या वर्सा 2020 256 लोक मेले रस्त्यार इन गोवा. आमी हो फिगर व्हेरी इनसेन्सिटिवली सांगता, इतले मेले हांगा मेले हो गाडयेन मेलो, बट नोबडी गोज टू सी what is the trauma faced by the family, what is the amount of taxes we are paying to take care of these people. This is the most important factor. हाज्या खातीर हे आज प्रेस कॉन्फरन्स जे आमी we are having it. We are making an attempt, we are making an awareness of the people as well as the authorities to do something. And तातूंत भितर एक म्हणपाचें म्हणजे एज्युकेशन. In education, I will give an example to you. दिलीप बाबान सांगलें एज्युकेशन, मागीर इंजिनियरींग, एनफोर्समेंट, इमर्जन्सी, all these particular things are involved. बरें आसा. But हांव example दिवपा खातीर, have you ever seen a house being built with the terrace first, then the pillars and then the foundation? It is not so. If we want a terrace, that is, we want a very healthy road etiquettes on the on our own roads, then the first thing is the foundation. And what is the foundation? And out of these 3, number 4 is the foundation is education. Very, very important. आता हे education म्हणटा तें नेल्सन मंडेला म्हणटा ताणें म्हणिल्लें, and I quote, if you want to destroy a nation, then keep its people away from education. Education is the most important thing, and in this case, the education is about the traffic part of it. And ह्या education आनी एक very important भाग आसा. A person may be literate, तो PhD आसुनी, तो graduate आसुनी, masters आसुनी, whoever it may be, he will not be educated. A person may be literate, but he is not educated. म्हणजे जी आपणाची शिक्षणाची जी आपणाक पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसायटी आसता ती ताका खबर, तो फक्त आपणाचें कितें आसा तेंच आपूण हें आपूण तें. And this is what is leading to a lot of problems. हाजो एक एग्जांपल तुमकां दिवपा खातीर म्हणजे पणजेर जर तुमी फक्त वचत जाल्यार खंयच्याय सिटीन वचत जाल्यार एज्युकेशन ऑफ द रुल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोनशाचेर पार्किंग आसूंक जायना, पूण सगळ्यो गाडयो पळयात तुमी ऑल हाय एंड व्हेहिकल्स ज्यो कोनशाचेर दवरता, इट ब्लॉक्स युअर विजन. इफ दीस पीपल आर नॉट एज्युकेटेड टू दॅट फॅक्ट, then what is the point in these people having money and big cars? And these are the people that the ministers are listening to, which is stupid. Now, first part of the education is the driving license. माझो एक सदांच क्वेश्चन आसता की हांव पयलीं सदां आयकतालो ड्रायव्हिंग लायसन्स हें आपल्या घरा कडेन हाडून पावलें. इट इज द मोस्ट shocking thing for me, and it is still happening. आज जर आमी लायसन्साक गेले जाल्यार ड्रायव्हिंग लायसन्साक फक्त एक कंप्युटराचेर आन्सर करता ती एग्जाम, एंड देन यू गो आनी कितें करता तो थंय वचून आटको काडटा. आटको इज दॅट सिस्टम करेक्ट? No. The Honorable Supreme Court has very, very clearly said this, on in their case number 295/2012 at clause F3, that, and I quote, licenses ought not to be issued as presently done on the basis of the criteria of ability to drive alone. तुका फक्त त्या गाडयेची गियरां घालून स्टियरिंग घेवन चलोवंक येता म्हूण तुका लायसन्स दिवपाचें ना. There are other responsibilities also which have to be there, like traffic sign. आमी एक ल्हानसो एक्सरसाइज केल्लो तातूंत आमकां कळून आयलें, बट दीस इज एन एक्सरसाइज दॅट आय एम पुटिंग टू ऑल द पीपल एंड ऑल द व्ह्युअर्स एंड रिडर्स एंड पीपल हू वील डिबेट की हें अशें आसूंक आसचें न्ही म्हणटात.
आज आमच्याकडे ट्रॅफिक सायन्स आसा. Are these being thoroughly checked whether the students know or these people who are come for license, do they know about it? No. They फक्त cautionary, mandatory आणि direction signs, informatory signs. हे इतलेच जाणा. But the most important according to me, and I hope Dilip Babu agree, are the three signs. That's why तांचे शेपच दुसरे आसा. एक म्हणजे ही 8-sided stop sign. He what is our implementation of this? We don't know. Then there is one more sign which is a reverse triangle. Give way. आज आपण सांगतालो की हायवेचेर वचत जाल्यार स्ट्रेट रोडाचेर गिव वे म्हणटा ते सायन घाल्यार. Why? कोणाक सायन दिता तो? Whom are you going to give way to? You go to Mangeshi slope, you go to Bamboli slope, you go to दिश्टी पडटा. And तिसरी म्हणजे there is a round sign, white color with a black line, which says that all restrictions end. You केन्ना जाता तेन्ना सगळे पळय विलेज आसता, ब्रिज आसता, कितें आसता, त्यो सगळ्यो रेस्ट्रिक्शनां काडून जेन्ना एक सरळ रोड येता तेन्ना तुजी बाबा ही रेस्ट्रिक्शन जाली. बट इन गोवा वी फायंड दिस जस्ट बिफोर द ब्रिजेस. You can go near the old Siba, Syngenta, you will find that. Many of the places you will find. So today that is very, very important that licensing must be done properly, and this has been taken care of even by the Honorable Supreme Court. Now, what is the objective of giving a driving license? Is to make a very responsible driver on the road. We have got in the traffic cell, we have got a traffic education cell. ते फक्त आपणाचो मनीस कॉलेजींनी धाडटा, स्कुलांनी धाडटा, and they teach them. What is the follow-up of that? We don't know. So, before this TC can be made use of, just before getting a license, that to the answer for tulo, you have to attend this many lectures in a TEC classroom on laws, on first aid, on maintenance of car, and on traffic signs. And only after you pass that can you go down to the RTO to get a license. After Yankirak Sankam, there is total disconnect between RTO and traffic cell. RTO only is creating these killers on the road by giving licenses to irresponsible people. And finally, आम्ही कितें करतात? ते बाबडे ट्रॅफिक सेलांतले लोक, traffic police, they are standing on the road in the hot sun. आम्ही या दिसांनी भायर वचपाक सुद्दां, they are there in the hot sun, and what are they doing? They are facing these killers on the road who the RTO has given licenses without taking anything into the consideration. So education of those particular facts very, very important. Now we have got the new system of education that is coming. Why don't we put this education system to be made use of for the traffic? This, the driving test, all these particular issues are already there to be put in the traffic education. Why don't we teach them? As we go to any education system abroad. चवथी पासून भुरग्यांक ते बुकाक म्हणटा ते हात लावून दिना. तांकां हायजीन शिकयतात, ट्रॅफिक कशें आसता तें शिकयतात, फायर उजो लागलो जाल्यार दॅट इज एज्युकेशन. आमी करता ते वी आर डुईंग ओनली अ जनरेशन ऑफ लिटरसी. दे ओनली नो टू रीड इट. कमळ बरयलें काम काबार, एंड दिस हॅज नथिंग टू डू विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो आय विल आनी कितें घेया फातर म्हणया. ओके, so if you just write that particular thing, is not education. Education is understanding कि अपना जे पळय कितें शिकयला, how do I make use of that when I go out in society, in public areas. We are not teaching those to them. So education at primary and secondary level is very, very important. Secondly, education when it comes to higher secondary. 16 वर्साचेर ताका non geared by the static solo mentor. After 18 he gets to drive the geared bike. पण आज आम्ही जर पणजेंतल्या इश्कोलांनी वचत, फोंड्याच्या इश्कोलांनी वचत, मडगांवच्या इश्कोलांनी वचत, म्हापशेच्या इश्कोलांनी वचत, we find short pen students who are not even with the 10th standard
coming to school driving on a geared bike. This is visible. Now, if these students from a school that education is the prime importance, they are coming and we are not putting a stop to them. The CM is on record of saying that and it has been done. Why is this not done? At that stage itself, the children have no fear for law. The fear for law has to be put inside, whether it is by high fines, and yes, I agree. Somebody had pointed this out to me. Hiking the fees is not going to be a solution. Yes, it is not a solution, but it is part of the solution. It is like a part of a machine. Machine the machine doesn't work. So whether it is fine, whether it is education of these laws, education of the responsibility is very, very important. Now, RSPs. There is a provision आमच्या इस्कॉलांनी road safety patrols करपाक जाय. Make it compulsory. If the new generation, if the youth are dying in a high percentage in this figure, please start these RSPs. And I can give you one example. When I was the PTA chairman, I used the TEC of traffic cell and तांकां भुरग्यांक सांगलें, you don't love your parents. You don't love your parents. So why? I said, if you sit in a car when your father doesn't or your mother doesn't wear a seat belt, if there is an accident, something will happen to them. If you sit on a motorcycle, if your parent is not wearing a helmet, that means you don't love your parent. Our Papa is on it. You will not believe for the next 15 days I had complaints from the parents because the children were not sitting on the bike or in the car until they put the belt and the thing. This was just an exercise. There are many such things because the most important part, see, there are nations like here, there are these developing countries. तांचो जर एक मनीस खंयच्या दुसऱ्या देशात मारलो, they don't even hesitate to go and bomb that particular place. And here we have got our own people dying on the roads and our own agencies are not doing anything. Now, we have got signage. Now signage is very, very important. आता signage म्हणटा ती फक्त ह्यो पोशो करून रस्त्यार लायल्यो is not signage. These are visible signage for guiding the traffic. But there is other signage. Road markings. कितल्या जाणांक खबर आसा की बाबा डॉटेड लाइन आसा, कंटिन्युअस लाइन आसा, व्हाइट लाइन आसा, येलो लाइन आसा, असो अर्थ कितें? In simple terminology, please correct me, Deepak. Yes, you know, there is a continuous line and then the dotted line. He will be definitely telling you much more. For म्हाका एक सांगा, ह्यो जेन्ना लायनी continuous line एका कोणाच्या पार्किंगाक भितर वता त्या रोडाचेर जर तुवें मारली जाल्यार ताचो व्हॅल्यू घेवप जाता कारण he has to cross that. Legally he cannot cross. पूण हे जे व्हाईट मार्किंग करतात, फाल्यां म्हाका जर म्हज्या घरान वचून पार्किंग करप, म्हज्या दारान वचून एक कंटिन्युअस लायन जाता. In other words, legally speaking, I cannot cross that line. At that space, there should be no line or there should be a dotted line. We are not looking at that. If you go abroad, you will understand one thing. Ki ही जी रोडाच्या साइडीक लाइन मारिल्ली आसता न्ही, what is the meaning of that? ती डेकोरेशना खातीर मारूं ना. What it means is you cannot park over there. It is no parking. If there are two lines on the side, there is no parking, there is no stopping. Who is going to teach us that? Now this is my studied opinion कि ये जो yellow lines are not meant for both. Yellow lines are to be used, yellow color is to be used only where there is snow because white line मारी जाती दिष्टि पड़ना. Why are we using that yellow line, black line? Where is it written over here that it has to be a particular color? What is the meaning of that yellow? What is the meaning of that white? Educate us. We are not saying don't do it. Please do it. Okay? Then we have a police training school in Wagway. Why don't the Goa government think of creating a separate syllabus and teaching traffic personnel to control what is happening on the road? Goa आमचे is a tourist destination. आमच्या गोंयांत
जी आमची रेसिडेंट पॉप्युलेशन ऑफ 15 lakhs something, 14 lakhs something, we get around 5 times more people. And ते हांगा जेन्ना येता, they come with a very clear picture की गोंयांत कायदो म्हणटा तो ना. गोंयांत आसा ती फक्त बार राव, गोंयांत आसा ती फक्त बीच. तो गाडी घेता आनी बिचार चलयता. थंयचे लोक कितें करतात? ओग्गी रावन पळयतात. Where is the responsibility towards the beach? Nothing. आता ह्यो गाडयो जेन्ना गोंयांत भितर येता, please educate all your personnel. The government should educate all the personnel की जेन्ना ह्यो गाडयो कर्नाटकांतसून आमच्या भितर येता, कारण we have got Karnataka and Maharashtra on one side. त्यो येता आसतना they are violating the rules of the Motor Vehicle Act. Stop these cars, don't allow them inside. They come with fully tinted glasses. Why are you allowing them? The Honorable Supreme Court has very clearly said in this case number 265 or 201, Abhishek Goenka versus Union of India. If any vehicle is seen with a tinted vehicle, with tinted glass, you remove it there and there. I have got the judgment here with me. Now, that will be taken up for it. But what I am saying is educate your border police to stop these people. Registration numbers, they are in Kannada, they are in Marathi. Your book says here that you have it only in English. HSRP म्हणतात हांगा they will take it up later. But the question here is that why is that not being good for government themselves? लोक जर करिना जाल्यार कायद्याप्रमाणे आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या गाड्यांक कितें आसूं जाय, गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंगच्या गाड्यांक आसूं जाय, why is that particular? So you are not going to do it, but you are expecting us to do it. Sorry, that is not education of this particular. Rent-a-car scheme. This is very shocking. I think somebody else that you are taking that up. Okay? Yeah. So my only point is that I hope he takes out that private cars are being given on rent-a-car, which can be seen near our church square already, and nothing is happening. Fines. Just one last thing. Traffic engineer scheme. Please start that. Yes, please start that. And CCTV. Please do not make a mockery of people's money by putting CCTVs. It is a shame that border galya chorun vela CCTVs. It is a shame. We have got CCTVs at our Dr. Arnav Moji's road, at the Goa University road. Right next to that road. Please come in the evening and see the number of vehicles driving at breakneck speed, making the loudest noise, having the darkest of tinted glasses. Today there is a need to educate all of us, but the main basic thing is that it has to be part of our education system. So with that, I hand over. Thank you, Sanjuba. खूप सांगपाचें आसा आपल्याक 7 टॉपीक कवर करपाक जाय म्हणून तशें दुसरो टॉपीक आसा तो इंजिनियरींग. जशें संजू बाबान सांगलें की आमी वरीच सांगलें संजू जो कोणाक ड्रायव्हिंग शिकपाक जाय ताका हे ड्रायव्हिंग स्कुलान हे सगळे रुल्स शिकोवपाक जाय आनी ट्रॅफिक पुलीस म्हणटा फॉलो द रुल्स. तुका खबर आसल्यार फॉलो करता न्ही, तुका खबरूच ना ड्रायव्हिंग स्कूल ते शिकयना. मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे सिलेबस आतां संजू बाबान दाखयलो. सो आतां हांव दुसऱ्या जेन्ना तुका कितें शिकला न्ही तूं तें एक्चुअली रस्त्यार दिसपाक जाय. तें इंजिनियरिंगाचें हांव दुसऱ्या तुका इंजिनियरिंगाचें सांगता. तेजे पयलीं तुका एक तेजे शॉर्टूच म्हाजे 2 मिनटांनी सोंपतलें. तेजे पयलीं जस्ट मेमरी सांगता. 2016-17 जशें सांगलें तुका दॅट वॉज अ स्पॉट ऑफ एक्सिडेंट. म्हाका आदल्या चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान म्हाका 17 डिसेंबर 2017 म्हाका फोन केलो आनी एक्सिडेंट कित्याक जाता आनी हांगासर तो व्हडलो विशय आसा आनी सेक्रेटरान उलयलो. तेणें 19 डिसेंबराक तेणें पळय हांगा डिक्लेर केलें कितें 2 वर्सां भितर नेक्स्ट 2 वर्सां भितर 50% रोड एक्सिडेंट कमी करतलो. आनी हांगासर लास्ट कितें म्हणटा एक्सिडेंट कित्याक जाता ते 3 गोश्टी उलयला. तो म्हणटा देर इज नो डिसिप्लीन इन ड्रायव्हिंग तुमच्या गोंयांत म्हणजे फर्स्ट थींग. सेकंड तो म्हणटा देर आर एरर्स इन रोड इंजिनियरींग. तो आतां हांव उलयतलो. तिसरो तो म्हणटा देर इज नो फियर ऑफ बिंग कॉट. कोण धरलो म्हणून वयला म्हणून दिसता आमकां अशें
गाडयांचेर बसून लोक वयता ते हो आमचो यश मेळटलो. तर इंजिनियरींग जे ड्रायव्हिंग स्कूल शिकयतले हे जे रीट पिटिशन सुप्रीम कोर्टाचें रीट पिटिशन आसा 60 पेजीचो जजमेंट आसा 295 ऑफ 2012 हेजेर कितें सांगता हे सगळे फॉलो करपाक जाय म्हणून सांगता. नो लायसन्स शूड बी गिवन विदाउट हे. तर जेन्ना सगळे तरेच्यो सायनी आसा सगळे तरेचे रोड मार्कींग आसा सायनी ज्यो आसता त्यो पळय ह्या बुकार सायनीजीस आसा सगळ्यो तुमकां हांव दाखयतलो मागीर सायनीजीस कश्यो आसपाक जाय आमच्या गोंयांत कश्यो आसा त्योय सांगतलो तुमकां. फॉर एग्जाम्पल पुलीस सांगता ट्रॅफिक रूल फॉलो करा. आनी आमचें इंजिनियरींग कशें चलता पळय हे एक दोन पिक्चर आसा म्हणजे पणजेचें तुमचें स्मार्ट सिटीचें आसा आनी एक आसा कुंकळ्या हायवेचें आसा. जर ट्रॅफिक रूल फॉलो केलो न्ही जाल्यार तूं रस्त्यार वचून दोन खड्ड्यान पडटलो. ह्यो सायनी फॉलो केल्यो जाल्यार ही सायन सांगता हांगा हजार सायन. ही सायन जे सायनी दिसता ते सायडीन ते गाडी चलप आसता ही तुका रस्त्याच्या भायर लायलेशन दाखयता. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड सायन पयल्यार तूं सरळ वचून ते नाल्यार सांजिल्ले नाल्यार वयतलो म्हाका पुणे बोलावच्या वयतलो. अश्यो वयर हांगा मोकळी जाल्ली आसा कारण हाका इंजिनियरींग हो सब्जेक्ट हे केल्लो ना. हो IRC कोड IRC 67/2017 हो इन डिटेल सांगता सायनीजीस कश्यो आसपाक जाय. गोंयांत सायनीजीचे सगळे मॅस आसा. सायनीजीस खूब आसा गोंयांत खूब आसा पूण सगळे मॅस आसा म्हणून ह्या सायनीजीसाचेर ट्युरिस्टांक रस्तो कळना म्हणून ते गुगल मॅप वापरता. गुगल मॅप टेक लेफ्ट टेक रायट टर्न रायट म्हणटा ते खंयचे गाडी घेवन वयता हें जाता. सायनीजीस जर सारको आसत एज पर IRC 67 जाल्यार कोणूय तेजो पर्पजूच तो फक्त गोंयचे रस्ते फक्त गोंयकारांक न्ही कोणूय येयलो सायनीजीस फॉलो करून ते वचपाक शकता. IRC 35/2015 हो सांगता रोड मार्किंगा प्रमाणे तुवें गाडी कशी कंट्रोल करप. हो मार्किंग केल्लोच ना फक्त सायडीक लायन मारतात मदीं मारतात. हे रुल्स खूब कितें आसा हितून अभ्यास करपाक जाय. प्रत्येक इंजिनियरान अभ्यास करपाक जाय आनी ताजे प्रमाणे हें करपाक हो फॉलो केल्लो ना. तूं म्हाका विचारता हो कितलो पर्सेंट फॉलो करता. आय विल से नॉट मोर दॅन 20% फॉलो केल्लो आसा. हो तर हार्डली 10% फॉलो केल्लो आसता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट हेजेर येता ट्राफीक मॅनेजमेंट इन वर्क झोन हे सगळें इंजिनियरिंगाचें पार्ट. आतां जेन्ना आमी नेवे रस्ते करता तें आमी पळयलां मांद्रे कितें जालें मेंढे कितें जालां आमी पळयलां. एक पुण्याची फॅमिली गो बायल आनी एक भुरगो म्हणून डायरेक्ट फुड्यान ट्रकार मारलो आनी मेलो ल्हान भुरग्याक शिलो. हेका जबाबदार कोण. हेका जबाबदार खंय ट्राफीक IRC 55 फॉलो करनाशिल्लो. वेरी एडवान्स सांगपाक जाय आशिल्लें खंय की रस्तो आसा तो डायवर्सन आसा थंय तो ते कारण तो बरो रस्तो मेळटा तेणें स्पीड मारली सडनली तो रफ क्रॉस जाला म्हणून मारलो. आज पर्यंत हो ट्राफीक मॅनेजमेंट IRC 55 फॉलो केल्ली वचना. हे तुमकां हांव दाखयलां तुमच्या वांगडा हांव इन डिटेल शेअर करतलो हे सगळे पिक्चरां. हे पळय सायनबोर्ड मारता नोटीस बोर्ड कसो तर 4-5 नांवां बरयता. ड्रायव्हराक फक्त 4 सेकंड मेळटा बोर्ड वाचपाक. ते 4 सेकंडान तेणें डिसिजन घेवपाचें आसता. हो IRC खूब ओपन करून पळयल्यार तुमकां अशे तरेचे डिजायनींग खंय मेळचें ना. नो इमिडिएटली काडपाक जाय आसलें नेवे लावपाक जाय. हांवें केरळाची सगळ्यो स्टडी केल्या आशिल्ले बाकीचे सिटीचे ते इमिडिएटली सर्क्युलर दीत रावता. चीफ इंजिनियर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर ही सेल्फ डिजायन कॉन्ट्रॅक्टरान सायनीची लावप ना. PWDन डिजायन करता लावपाक जाय काडा अशें आमच्या गोंयांत जायना. सायनीजीस खूब आसा. मागीर अश्यो एक CSR म्हणून आसा न्ही आमी CSRाचो आमचे कडेन तर फंड्स ना कितें ना CSRाचो वापर करपाक जाय आमी आनी सायनीजीस बी करपाक जाय. म्हणजे गोंयांत कितें जाता CSR जालो कंपनी अश्यो कांय आसा न्ही त्यो सरकारान जे बोर्ड लायल्ले आसा तेजेर आपले फुकट मारतात. एक्चुली ह्या बोर्डाचो 7,000 खर्च आसता तो तेणें पेड करप आनी तेणें आपलें नांव घालप. तो आपल्या सरकाराचे हेजेर मारता. हेका कोणूच विचारिना कोणाक पळोवन गेल्लें ना. हे इंजिनियरींग अशें चल्लां आमचें. आनी सगळे कडेन रॉंग सायनीजीस आसा. आतां सरकार ऑडीट करपाचो आसा रोड सेफ्टीचे. अशेंच ऑडीट 10 वर्सां पयलीं जाल्ले. त्या ऑडिटांतल्यान कितें मेळ्ळें म्हाका खबर ना. आनी तेन्ना आमी कांय पळोवना कितें इम्प्रुवमेंट्स केल्ल्यो. आमी सरकाराक ऑफरूय दिल्ले आमी तुमकां ऑडीट करून दिता फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिता. अशें हांवें खूब फावटी जालो. आनी CMA वांगडा 3 फावटी मिटींग जाल्या. सगळे डायरेक्टरा वांगडा परतून वचून मेळटा इंजिनियरांक मेळटा. पण हें आतां खंय तरी एकत्र येवन हें करपाची गरज आसा. ह्याचेर आनी इंजिनियरिंगाचेर उलयतलो खूब आसा. ही सगळीं बुकां आसा ती इंजिनियरिंगाची बुकां आसा. हांवें सगळीं डीपली स्टडी केला. पण फुडें आनी टॉपिक्स आसा हांव एनफोर्समेंटाचेर उलोवपाक कडेन. एनफोर्समेंट म्हणजे जो कोण वायलेटर आसा
ताका एक तर थ्रेट आसपाक जाय की आपूण जर लॉ वायलेट करीत जाल्यार आपूण त्रासांनी पडटलो, आपल्याक कॉस्ट चड पडटलो, आपल्याक जेलीन उडयतले अशें कितें तरी ताका थ्रेट आसपाक जाय. आनी आतां तें उरिल्लें ना. आतां कितें जालां, भुरगे आपल्या आवय बापायक पळयतात गाडयो कशाय कशें चलयतात ते आजूबाजूच्या लोकांक पळयतात आनी तांकां तांच्या तकलेन अशें बिल्ड जाता की कितेंय केल्यार जाता. तसलेच रूल ना. फक्त टॅक्स बुकार आमकां शिकयतात लेफ्टान वचूं जाय रायटान वचूं जाय ह्या प्रमाणे शिकयतात. पूण बरें कांय ना. तुमी जर हांगाच्यान भायरूच वचून पळयात खंयचेच ट्रॅफीक सिग्नल चलना. कित्याक डेकोरेशनाक लायला काय ना, कला अकॅडमी कडेन चलना, हांगा फेरीबोटी कडेनूच चलना. भायर वचून तुमी फोटो काडप जाय. सो लोकांक अशी समजूत जाल्या लोकांची की कसलेंच कितेंच करपाची गरज ना. संवय जाल्ली आसा. ती संवय केन्ना तरी ब्रेक जावपाक जाय. ट्रॅफीक सेंटिनल ही स्कीम एकदम बरी आशिल्ली ह्या कामाक. ट्रॅफीक सेंटिनलान सिटीजन एंगेजमेंट जातालें, म्हणजे सगळे सिटीजन इनवॉल्व जाताले एनफोर्समेंट करपाक. कोणी वचून केन्नाय वायलेटर रिपोर्ट करूंक शकतालो आनी ताची गरज आसा. कारण ट्रॅफीक पुलीस किंवा RTO सगळे कडेन आसतलो हाची गॅरंटी ना. पयलींच आमचे वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पर्सनल. सो देर आर आयज एवरीवेर. आय एम अंडर वॉच अशें सगळ्यांक दिसपाक जाय म्हणून ते ट्रॅफीक सेंटिनल स्कीम आशिल्ली. पूण कित्याक ती बंद केली आमकां कळना. कित्याक वायलेशन करपाची इच्छा कोणाक जाली ती तांणी गव्हर्मेंटाची बंद करपाक जाय. लोक मरतात तें दिसता आमकां. एक गाडी सुद्दां समजा चुकीच्या जाग्यार पार्क केल्या तातूंत पसून एक्सिडेंट जावंक शकता. गाडी जर चुकीच्या जाग्यार पार्क केल्या त्या गाडये खातीर लोकांक डायवर्शन घेवचें पडटा आनी तातूंत पसून एक्सिडेंट जाता. लॉ फॉलो करप हें अत्यंत गरजेचें. म्हणून ही ट्रॅफीक सेंटिनल परत इंट्रोड्यूस करपाक जाय. जर गव्हर्मेंटाक दिसता लोक ताच्या पासून आपली अर्निंग करतले किंवा पयशे जोडटले जाल्यार तुमी जाय जाल्यार ताका रिवॉर्ड दिवं नाका. फक्त लोकांक रिपोर्ट करपाची पावर दियात. जे वेल मिनींग सिटीजन्स आसात ते तरी रिपोर्ट करतले आनी तातूंत एटलिस्ट थोडी तरी डिसिप्लीन येतली. पयलीं जी आमकां दिसताली डिसिप्लीन, लोक भियेताले खंयच्याय चुकीच्या जाग्यार पार्क करपाक. CCTV म्हणटात आमी. आतां गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट दिलां की CCTV बसयतले म्हणून. CCTV जर बसयतले लोकांच्या मनान हें आयलां की CCTV चलना. जर CCTV चलतात आतां जे बसयल्यात ते जाल्यार गव्हर्मेंटान सद्दां जितले दिसाक कॅप्चर केल्ले आसात आनी जितले फायन्स दिल्ले आसात ते पब्लीश करपाक जाय सोशल मिडियाचेर किंवा प्रेसाचेर. जशें कोविडाचे नंबर दिताले न्ही सद्दां कितले विक्टिम्स जाले आनी कितले पेशंट आसात त्या प्रमाणे हे दिवपाक जाय. ट्रॅफीक इश्यू ऑर रोड सेफ्टी इश्यू इज अ पॅन्डेमिक. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान ताका ट्रीट करपाक जाय. CCTV म्हणटात आमी. CCTV जर सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार HSRP खूब इम्पॉर्टंट. एक युनिफॉर्म नंबरींग सिस्टम, युनिफॉर्म रेजिस्ट्रेशन प्लेट आसपाक जाय. आतां जर तुमी HSRP पळयत, तुमी खंयच्याय पार्किंग लॉटान वचून पळयात, जे HSRP आसात ते फेड जावपाक लागले. व्हायट कलर दिसता तांचे. अशें आसतना ते कशें डिटेक्ट जातले? हे HSRP जें आसा तें परत रेक्टिफाय करपाक जाय. पयलींचे HSRP सारके आशिल्ले, आतांचे HSRP फेड जावपाक लागले. गव्हर्मेंटान ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. इट इज अ सिक्युरिटी इश्यू. सिटीजन एंगेजमेंट खूब म्हत्वाचें आसा. ट्रॅफीक सेंटिनलान जशें सिटीजन एंगेजमेंट जातालें तशेंच रोड सेफ्टी पेट्रोल जें संजीव बाबान म्हणलें तें एक्टिवेट करपाक जाय. एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफीक डिपार्टमेंट आनी एकठांय काम करून रोड सेफ्टी पेट्रोल एक्टिवेट करून सगळ्या स्कुलांनी अंडर व्हॅल्यू एड्युकेशन सिस्टम, अंडर व्हॅल्यू एड्युकेशन हें कवर करपाक जाय. सो दॅट जी भुरगीं आसात, भुरगीं पयल्या पासून फॅमिलियर जातली. तांकां कळटलें खंयचें म्हणजे कितें कशें रूल आसता ते. सो भायर कितें चलना तें सोडून ते रस्तो कसो वापरपाचो हाजें तांकां एड्युकेशन मेळटलें. हे सगळे एनफोर्समेंटाचे पार्ट. एनफोर्समेंट म्हणल्यार पयशे कमोवपाचें साधन न्हय गव्हर्मेंटान. एनफोर्समेंटान जे फायन्स येतात दॅट इज नेगेटीव मनी. दॅट मनी should not be treated as revenue. It should be put back into road safety.
सो एनफोर्समेंट हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें गव्हर्मेंटान करपाक जाय हें म्हणून हांव फुडलो टॉपीक घेता. आता आमचो 3 टॉपीक आमी कवर केला, एज्युकेशन, इंजिनियरींग आनी एनफोर्समेंट. चवथो टॉपीक उरलो आमचो बरी सांगलेलो तो इमर्जन्सी. तेजेर एक्चुअली आमच्या आनी 2 स्पिकर येवपाचे आशिल्ले, तांकां हायलो तो हांव घेतालो इमर्जन्सी. आनी मागीर पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर थोडे उलयता आमी कावन्सिलाचेर आनी कमिटीचेर. तर आपलो हेसाचो एक उरलो तो म्हणजे ट्राफीक वॉर्डन म्हणून एक स्कीम आसा. ट्राफीक वॉर्डन सदांच लोक कंप्लेन करता की पुलीस फक्त चलन दिता, पुलीस चलन दिता, रेग्युलेट करिना म्हणून. आनी पुलीस म्हणटा आमी कमी आसा. सर लोकांक जर मोटिवेट करत गव्हर्मेंटान की तुमी ट्राफीक वॉर्डन जाय. हांव आमचे जेआरएसओ मेंबर आसता ते खूब ट्राफीक वॉर्डन आसा, तशें कार्ड मेळटा. आनी ते लोक अशिस्ट करता पुलिसांक ट्राफीक रेग्युलेट करपाक. पूण सरकारान तांकां लोकांक मोटिवेट करपाक, एप्रिसिएट करपाक, तेन्ना लोक फुडें सरतले. आतां फोर्थ ही इमर्जन्सी सर्वीस. जर जेन्ना नो सपोज फर्स्ट ती हिचे जर केअर घेतली न्ही जाल्यार एक्सिडेंट जावचो ना, फेटिलिटी जावचो ना. म्हणजे जो रस्त्यार गाडी चलयता ताका एज्युकेशन आसा, रूल खबर आसा, ते एज्युकेशना प्रमाणे ते शाळेनी रस्त्यार आसा, सगळे आसा. आनी मागीर ते सपोज कोणें ब्रेक केल्यो जाल्यार ताजेर एनफोर्समेंट आसा. हे तिनूय टायम करीत जाल्यार एक्सिडेंट जावचो ना. पण ताका म्हणटा एक्सिडेंट इज एक्सिडेंट न्ही. जालोच जर एक्सिडेंट जाल्यार ताका फेटिलिटी पासून वाचोवपा खातीर एमर्जन्सी सर्वीस जो मनशाक पयलें एक वर आसता न्ही, एक वरा भितर तो ट्रॉमा सेंटरान पावपाक जाय. हाका म्हणटा गोल्डन आवर. पूण एम्ब्युलन्साचो रिस्पॉन्स टायम आसा तो क्वीक आसपाक जायो आनी ताका वाचोवपाक एक वरा भितर पावपाक जाय. आयज आमच्या गोंयांत एम्ब्युलन्साचो रिस्पॉन्स टायम आसा तो हाफ एन आवर जाल्लो आसा. हेज्या खातीर जबाबदार कोण? हेज्या खातीर हांव केवळ एम्ब्युलन्साक दोश दिना. आमी हांगा सिस्टम कितें तरी करपाक जाय. जेन्ना एम्ब्युलन्साचो हांव सायरनायन घेता तेन्ना दावे सायडीची गाडी दावे वटेन ओडपाची, उजवे सायडीची उजव्यो आनी मदीं एम्ब्युलन्साक ब्रेक करपाचो. हेजी इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. आमी आतां कितें उलयला तो हे पॉप्युलरायज करपाक जाय, लोकांनी फॉलो करपाक जाय. कितलेशे जीव वाचले जे ऑन द वे टू हॉस्पिटल करता ते ह्यो फोनी जाल्यो. आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जर तर एफिशियंट हेच्या वांगडा सगळे प्रॉब्लम जाला न्ही आनी जाता फेटिलिटीज, रेंट कार सगळे आमी जे उलयता हेचो मूळ रूट कॉज आसा फेलियर ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जर बरी आसत जाल्यार गाडयो रस्त्यार कमी जाता, ऑटोमॅटीक गाडयो कमी जाल्यो, एक्सिडेंट कमी जाता. आज आमच्या गोंयांत 85% फॅमिलीज कडेन टू व्हिलर आसा आनी 45% फॅमिलीज कडेन फोर व्हिलर आसा. तितून गर्वाची गोश्ट कांयच ना. हेजो आमी गोंयकार देश अशें कांय न्ही, अशें कांय न्ही. कारण नेक्स्ट जो नंबर आसा न्ही तो फ्रॉम 85 इट गोज टू 25. केरला आसा, ताणी तमिळनाडू आसा आनी उत्तर प्रदेश, बिहाराचे सारखे बिलो 10 आसा. सो हो लोक मजबूर आसा हांगा टू व्हिलर घेवपाक, फोर व्हिलर घेवपाक, कारण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारको ना. आमची कदंबाची 30-40 वर्सां पयलो ती तशी केटर करपाक शिकली ना. आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमच्यो बसीस आसा. तुमी मुद्दाम पयशां तुगे बसीर चडून जाल्यार आनी एक कदंबार चडून जाल्यार गोंयचो इंटरनल डिजायन पयशात जाल्यार 2 बसीच्या सिटा मदीं इतको कमी स्पेस आसा की मातसो ब्रेक मारल्यार तूं वचून फुडल्या सिटार पडटलो. 2 सुदृश्ट मनशांक, हेल्दी मनशांक बसपाक आपलो सिटा एकटो अर्दो भायर उरता. मदली दोनूय सिटा मदली जी लॉबी आसा तितून मनशांक उबें रावपाक रावन ब्रिदींग करूंक मेळना. आनी 11 जे सिटी स्टँडींग अरावंड म्हणून आसता, तुमी एनी टायम बसीक पयल्यार 11च्या जाग्यार तुमकां 22 दिसतले. आतां ह्या सिट्युएशनान आनी ती बस आनी नोटिफायड बस स्टॉप्स ना. म्हणजे हांव फोंडेच्यान जर आज म्हाका पणजे प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाक जाय आशिल्लो न्ही, 11 प्रेस कॉन्फरन्स म्हणल्यार हांवें तर एक ल्हान भायर सरलो हांव कसोच पावचो ना. जरी 45-30 किलोमिटर आसा, 45 मिनिट्साचो आसा. कारण ताका जंय पॅसेंजर खंय दिसलो तो सडनली ब्रेक मारलो आनी ताका घेवपाक वयतलो, खंय जाय तो वयतलो. सेफ्टी ना, कम्फर्ट ना आनी तूं टायमार पावतलो म्हणून गॅरंटी ना. म्हणून एक तो मनीस, सिंगल मनीस, म्हाका वायट दिसता, हांव सिंगल मनीस आसा, हांव फोंडेच्यान कार घेतलेला, पूण हांगा तुका पार्किंग करूंक मेळना म्हणून म्हाजो आनी 15-20 मिनटां वेस्ट जाल्या. आनी अशे लोक हांगा मजबूर आसा. सरकारा कडेन ही विनंती आसा ह्या माध्यमांतल्यान सगळे बाकीचे डेव्हलपमेंट, पुला फाटल्यान पूल, रस्त्याचेर रस्तो, हे मातशे सायडीक दवरले आनी पयलो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जायनी लागला. आनी रिवर नॅविगेशन लोकांक जश्यो आमची पयल्यो गांजोलिना म्हणून आसताली, वापर आसताले, फेरगुटी, हेवूय इम्प्रूव करा. आनी इतल्यान जायना.
जेन्ना फोंडेच्यान तूं पणजे पावलो, आतां इलेक्ट्रीक बसी वास्कोय भरपूर आसा. वास्को हांवें त्या रस्त्यार रावून पळयल्या 2-2 मिनटांनी वयता इलेक्ट्रीक बसी. अर्द्यो बसी खाली वयता. थंय व्हिडिओ क्लिप्स आसा म्हळ्यार फोंड्या एकूय इलेक्ट्रीक बस ना. सकाळची एक चली दनपारची एक चली. तर ह्यो इलेक्ट्रीक बसी जर फाल्यां सरकारान वाडयल्यो, फूल बसी बऱ्यो केल्यो जाल्यार मागीर दुसरो प्रश्न येता तो कनेक्टिविटीचो. म्हाका प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका मेळपाक जाय आल्तिनो पुलिसाक वचून. तर फोंडा टू पणजे पावलो. पणजे बस बसका पावले ना आल्तिनो कसो वचना. पायलट मारून वची जाल्यार सांगता तो 200 रुपया. टॅक्सी मारून वता जाल्यार तो सांगता 500 रुपया. सो त्या परस म्हाजी गाडी एक 350 रुपयाची डिझल घालून कम्फर्टेबल आनी म्हाजो हेजेर. सो म्हणून लोक आपल्यो गाडयो वापरतात. ही लास्ट मायल कनेक्टिविटी आसा न्ही ती इम्पॉर्टंट. टॅक्सीवाल्याचे कितें इश्यू आसा, रेंट काराचे कितें इश्यू आसा, पायलटाचे कितें इश्यू आसा, हो एकत्र बसून दोगांय मदीं तो आयस ब्रेक करपाची गरज आसा. सरकार हांव म्हणटा जाल्यार सरकार बरोबर आनी टॅक्सीकार भाव आमचे रॉंग वर टॅक्सीकार भाव बरोबर आनी सरकार रॉंग. दोगांय मदीं एक बरो हेल्दी डायलॉग जावपाचो आसा. गोवा रोड सेफ्टी फोराम आमी तयार आसा हे मेडिएशन सुद्दां करपाक. कारण आमकां बसीकार भाव फोन करता, टॅक्सीकार भाव फोन करता, आमी दोनाय कडेन इंटरेक्शन जाता. दोनूय आमकां आपल्यो बाजू करता. सो हो जालो. आनी फायनल लास्ट एक आसा ती ही सिस्टम जाली सगळी आमी सांगली तुमकां. ही सिस्टम जातली कशी, जशें यू आर टू फोर ही सांगल्यो युएनाच्यो आनी हो सांगलो तुमकां सुप्रीम कोर्टाचेर एक पिटिशन सांगलें. हेणी सांगलें कितें जाणा, सुप्रीम कोर्टान एक कमिटी फॉर्म केली सुप्रीम कोर्टान. आनी तेणी सांगलें प्रत्येक स्टेट रोड सेफ्टी कावन्सिल करपाक जाय, डिस्ट्रिक्टाक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कावन्सिल आनी सगळे विलेज पंचायतींनी कमिटी आसपाक जाय. गोंयांत सगळ्यो कमिटी आसा, ऑन पेपर आसा, पण कितें आसा त्यो कमिटीज आसा त्यो नॉन फंक्शनल आसा. पूण आमी जीआरएसएफान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लेटर बरयलें आनी मेमोरंडम काडून घेतलो. कितें अल्टिमेटम दिलो बाय सो जावपाक जाय कमिटी, तरी तेजो प्रोग्रेस व्हडलो जाल्लो ना. सो आतां लास्ट कन्क्लूड करता आसतना हेज्या शिवाय हो युनिवर्सल फॉर्म्युला आसा. फोरी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी ह्यो कमिटीज आसा त्यो. हेज्या शिवाय दुसरो पर्याय ना. आमी जे क्वेश्चन विचारीत आसा कित्याक एक्सिडेंट जाता, कित्याक जाता, अननेसेसरी ब्रेन स्टॉपिंग करपाचें सगळ्यांनी पब्लिकेनी सरकारान स्टॉप करपाचें. ह्या फॉर्म्युलाचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाचें. हो फॉर्म्युला केलो जाल्यार नक्की गोंयांत गेल्या नेक्स्ट 2-3 वर्सांनी एक्सिडेंटाचे ड्रास्टिकली मॅजिकली नंबर कमी येतलो. इतलोसोच जीव वाचवतलो. तुमी सगळ्यांक आयिल्ल्या बद्दल तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी चडांत चड सगळ्या चॅनलाचे धन्यवाद म्हणटा. आनी ज्या चॅनलांनी आमकां डिटेलींग आपयता टायम टू टायम आमकां आमची कवरेज दीत येयल्या इतले वर्सां आनी सगळे हायलायट करता. सगळ्यांक हांव देव बरें म्हणून आजची प्रेस कॉन्फरन्स आजची हांव सोंपयतां. आनी तुमकां कितें क्वेश्चन आसत जाल्यार तुमी विचारचे. आमी अवेलेबल आसा.